नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या चित्ताकुलात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळा मैदानाक जागो हस्तांतराची प्रक्रिया झाली पूर्ण. आमदार सतीश सैल. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळा मैदान निर्माण करूक 11 एकर 34 गुंठो जागो हस्तांतर करची प्रक्रिया 29 फेब्रुवारी 2024 पूर्ण जाता. ही खबर प्रसार माध्यमाक देऊन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल यांनी हर्ष व्यक्त केलो. चित्ताकुला ग्रामाचो सर्वे नंबर 1144 हो गोमाळ आशिल्लो जागो. हितूंतलो 11 एकर 34 गुंठो जागो कमी करून कर्नाटका क्रिकेट असोसिएशन हेमका आंतरराष्ट्रीय खेळामळ निर्माण करूक वार्षिक भाडे तत्वाच्या आधाराचे दिवचो आदेश फाटल्या सरकारान केल्लो. जाल्यार 2013 ते 2018 या अवधीचे आमदार श्री सतीश सैल यांनी सरकाराचे लक्ष वेधून सीमा भागाच्या या समुद्र आणि काळी न्हंयच्या संगम प्रदेशाच्या डोंगराच्या माथ्यार रमणीय प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगण केल्यार प्रवासी केंद्रस्थान म्हणून परिवर्तन जातले अशी सविस्तर माहिती पटवून दिली. पण सरकार बदल झाल्या कारणान ही प्रक्रिया प्रलंबित उरली. जाल्यार आता 2023च्या काळात परत एक फावटी सैल हेमी आमदार म्हूण निवड येतरेत आपूण दिल्ले जनतेक आश्वासन पूर्ण करच्या उद्देशान सरकाराचेर दबाव घालून ही प्रक्रिया कायदेशीर पूर्ण करून आज सदर जमीन हस्तांतराचो कार्यभाग पूर्ण जाल्लो अशें आमदार सतीश सैल यांनी प्रसार माध्यमाक माहिती दिली. या प्रक्रियेन सदर प्रदेशाच्या व्याप्तीत व्यापार वहिवाट आणि इतर उद्योगधंदाक आर्थिक प्रमाण वाढतले. युवा वर्गाक उद्योग मेळन निरुद्योग समस्या पयस जातली. खेळा मैदानाक सोडून इतर कसल्याच कारणान बाकी जमीन भूस्वाधीन जायना अशें सैल यांनी भरवसो दिलो. निवडणूक वेळार आपल्या प्रणालिकेत क्रिकेट प्रेमीसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचं आश्वासन दिल्ले ते पूर्ण करूक आपूण सफल जालो म्हूण सैल हेमी हर्ष व्यक्त केलो. या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाच्या निर्णयान सगळ्या क्रिकेट प्रेमीन सैल हेमगेले आभार व्यक्त केलात. कपड्याक इस्त्री मारच्या दुकानाक उजो, कपडे जळण गोबर. कारवार शहराच्या कन्नड भवना लागीं काल रात्री सुमार 1 वाजताना कपड्याक इस्त्री मारच्या दुकानाक उजो लागील घटना घडली. उजो लागिल्लो पळोवन स्थानिकांनी निवयलो. मुक्कंडा मडिवाळ हेमगेल्या मालकीचे हे दुकान असून त्या दुकानात आशिल्ले कपडे मात्र पूर्ण जळण गेले अशी माहिती मेळ्ळा. जाल्यार हो उजो कोणी तरी मुद्दाम लायिल्लोच उरतलो अशें आयकूं येता. खरें कितें खोट कितें हे तपासा नंतरच कळूं जाय. मनोहर अದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋ. ಪಾಪ ರೇ ಅವರ ಹೋಯ್ಲಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ವರ್ಷ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿದಾನು. ಬಗ್ಗದಲ್ಲ एकदम बग्गदಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. इमारत बांधकाम असुरक्षतेन टिप्पर पडले, चालक जखमी. कारवार काजूबागात घटना. कसले काम करतना सुरक्षता ही मुख्य आणि त्या कामाक सुरक्षतेच्या दृष्टीन कसल्या सुरक्षतेची काळजी घेऊ जाय हे मुख्य आसा. पण या सुरक्षतेच्या दृष्टीन बरेच जण नियम पाळनासतना बेफिकीर रावन कामगाराच्या जीवाकडे खेळ खेळताना दिसतात. अशीच एक घटना कारवारच्या काजूबागात आज घडली. कारवारच्या काजूबाग डॉक्टर सावंताला दवाखान्यापुढे मुल्ला स्टॉपापेक्षा पहिली एक इमारत बांधकामाचे काम चलताले. थंय बेसमेंट म्हणल्यार तळभागा सकले काम चलतना
सुमार 15 फुटापेक्षा अगड काम चलतना वयर एक त्याच कामाचो टिप्पर रस्त्यार आशिल्ले जाल्यार थंय कसलीच सावधानतेची सुरक्षा ना जाल्ल्यान ते टिप्पर शिदा सकल पडले। बरे म्हण बरे, सकल कंत्राटी कामगार बाजून काम करताले। जर तर ते कामगार लागीं उरताले तेमी प्राणाक मुक्त आशिल्ले म्हण संबंधित अधिकाऱ्यान अशा मोठमोठ्या इमारतीच्या किंवा इतर कामगारीक अनुमती दितना शर्त घालन त्या बांधकामाच्या कामगाराल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन नियमानुसार ती सुरक्षा साधना वापरू जाय म्हण तेजे परीक्षण करूनच अनुमती दिवू जाय, नापेक्षा अनुमती दिवू जायना। अकस्मात अशें कितें कंत्राटदारान अशें कितें निर्लक्षपणा केल्यार आनी कोणाक कितें जिवीतहानी जाल्यार तेका जबाबदार कोण हो प्रश्न नागरिकांन उक्तायला। हो टिप्पर चालक गंभीर जखमी जाला अशें कळ्ळां आनी तशेंच अशे जखमी जाल्ले भायले कामगार आस्पत्रेत दाखल करून मृत जावन यूपी, बिहार, झारखंड सारख्या राज्यांत मृतदेह पाविल्ली उदाहरणां हेच पयलीं कारवारांत घडील आसात म्हण संबंधितान अशा गोश्टीचेर कडक पावलां उचलूं जाय। हो अपघात जाल्ल्या 10 मिनिटांन त्या घटनास्थळाच्या इमारती रस्त्या बाजून हिरवे जाळी लावन टिप्पर कोणाक दिसूं जायना म्हूण आडोवन दवरले नजरे येताले। टिप्पर पडिल्ल्या जाग्यार टिप्पराचे तेल गळती जाल्ले दिसून येता। दैव बलवत्तर म्हूण जिवीतहानी जाली ना जाल्यार सुरक्षा ही मुख्य गोष्ट आसून तेजे पालन करूं जाय अशें सार्वजनिकाली म्हणणे आसा अशें प्रसार माध्यमाक सार्वजनिकान कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।